हो ट्रक अडयले आता आम्ही सगळे सालिगांवच्या लोकांनी। आणि हे पळय सेकंड हावजा जे पार्किंग पळय कशें आसता ते पार्किंग लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता ते। हे पळय ट्रक हाडल्या काल कोणी माती घाली नोटीस नोटीस काढली पंचायतीन वॉर्ड नंबर सांगले नोटीस काढल्या माती घाल्या नोटीस सोप केली काल आणि माझी ती वॉर्ड मेंबरांनी काढून लायली घाल्ली पयली आणि आज सगळ्यांची काढली आता कोणी मध्येच पण माती हाडून वचली आता फोन केलो हांव वचून ना फोन केले 4-5 ट्रक वचले आणि 2 ट्रक उबे आहात आम्ही ताका बोलते म्हणटा आम्ही ताका सांग पंचायती ठिकाणी इन्फॉर्मेशन घालता तुमी डायरेक्ट ते म्हणाले आम्ही ज्या लिखतो सगळे आमचं प्लॅनिंग जाल्लो तुमचं भायल्या भायल्या सोडून पंचायत हाडची गांवांत पंचायतीक इन्फॉर्मेशन कसलेंच काम करूंक जायना मेन पंचायत ते भाट कोणाचें जावं पूण पंचायतीचें परमिशन जायना पंचायतीक कमी उरले आमी ताका हायजेच दिना माती घालूंक जायना ताका घालूंक म्हणून दिना पूण डायरेक्ट घालून आनी वचल्या आतां आमी ताका काडूंक लायल्या आनी एकदां 2 दीस जाले पावस पडून बस केली आनी मागीर ती उरली थंय तांकां आमी आतां लास्ट ऑल्टरनेट आनी ऑप्शन दिला कित्याक जेसीबी हाडा आपले सगळी माती घाला तितली काढा आणि मागीर तुमचे ट्रक व्हरा नाजाल्यार आमी फ्लायिंग स्क्वॉडाक आपयतले आणि सगळे ट्रक सीज करूंक लायतले तो जेसीबी थंय भरप चालू करूंक लागूंक तुमचे हाडला जेसीबी। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।